काँग्रेसीच्या काळात वीज खात्यान कंत्राटाचेर कामाक घेतिल्ल्या मिटर रिडरांक आता कायमस्वरूपी करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलां। काँग्रेस सरकाराच्या काळात ज्या मिटर रिडरांक कंत्राटाचेर कामाक घेतिल्ले तांकां वाऱ्यार सोडल्यात अशी टिका ढवळीकरान केली। धारबांदोडा जाल्ल्या वीज सबस्टेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मंत्री ढवळीकर उलयतालो। आमचे मिटर रिडर आसा, लायन हेल्परान तरी हांवें हातभार लावन कशें तरी भितर घेतले। मिटर रिडर आसा, काँग्रेसी वेळार लायिल्ले आसा काय ना रे? आसा मरे, अजून कॉन्ट्रॅक्टाचेर उरले काय ना? तुमकां खबर नाशिल्ली जेन्ना तांकां घेवपाक तांकां सारकें येवपाक जाय म्हणून? आतां आमी घेतात तांकां, आमी घेतात तुमकां, कारण तें कर्तव्य आसा आमचें। तुम्ही जरी त्या वेळार लागिल्ले आसत, तुमकां योग्य न्याय दिवप हे सरकाराचें कर्तव्य, आनी तें हांवें आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्लें आसा। येतलें आमी गोंयांत अणु उर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प हाडटले अशें आमी केन्नाच सांगूं ना। आमी कितें करपाक जाय हें आप आनी काँग्रेसीन सांगपाची गरज ना म्हूण सुदिनाची टिका। आपूण चर्चेक तयार म्हूण सुदिनान सांगलें। आमी केन्नाच म्हणूं ना की न्युक्लियर पावर गोंयांत आमी तयार करतले म्हणून, पूण जें कितें नवें नवें कितें येता ताजेर आमी अभ्यास करपाकूच जाय। मागीर ते युनियन मिनिस्टर आसूं, हांव एज अ गोवा गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर आसूं, किंवा आमचे मुख्यमंत्री आसूं, आमचें कर्तव्य तें जें बेस्ट आसा तें गोंयांत लोकांक दिवपाचें, आनी तें दिवपाची तयारी आमी केल्ली आसा। तांणी म्हाका आपान आनी काँग्रेसीन म्हाका सांगपाची गरज ना, हांव तयार आसता तांचे बरोबर डिस्कशनाक। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर।